दलित लोकांखातीर समाजा खातीर बाबासाहेब आंबेडकरान मोलादीक काम केलां. तांच्या जयंतीच्या निमतान तांचे विचार काम फुडें व्हरपा विशीं उलोवप जालें. आणि एक दुःख दिसता की आम्ही गोंयांत सुद्धा असताना सॅक्रिफायस करून आमचो धर्म आम्ही सांबाळलो. अन्याय खूप जालो त्या दुसऱ्या समाजांनी केलो, पण तरी पासून आमचो धर्म आम्ही सोडूना आणि आम्ही ते सॅक्रिफायस करून आम्ही फुडें सरले. पण जेन्ना आमकां खंयची संधी मेळटा या आमकां खंयचे रिजर्वेशन मेळटा जाल्यार काही मनशाच्या अजूनही पोटान दुखता. म्हणून माझो रिक्वेस्ट हा आमच्या चीफ मिनिस्टराक, जे आमचे रिजर्वेशन कोटा जो कापला, जो रिजर्वेशन कोटा जो आमचो कमी केलो, जो मेडिकलाक दरात नाल्यार आनी खंयच्या एका दरात, गोंयांत तरी तो आमकां मातसो चड मेळपाक जाय आनी खंयच्या आदाराचेर तुमी तो दिवपाक जाय. म्हणून मागता हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन की काही जे प्रश्न आसात आमचे दलितांचे, त्या प्रश्नाचे थोडे लक्ष दिवचे. हांव मागता तेंचे कडेन की आमचे जे काही ऑफिसर सुद्धा आसात, जे व्हडले व्हडले पदार आसात, काही चुकतात, सांबाळून घे, तांकां सुदारपाचो प्रयत्न कर आणि तांकां आसा तशें त्या स्थानाचेर दवर. पण तेंचे रिवेंज आणि तेंचेर हें जावचें न्ही. काही गव्हर्मेंटांनी तशें केल्लें आहा. म्हणून मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन, आमचे लोक जे ऑफिसर जाल्यात वयले पदाचेर आयिल्ले सुद्धा ते खूब सॅक्रिफायस करून आयिल्ले आसात, कश्ट करून आयिल्ले आसात आनी शिकलेले आसात आनी त्या हुद्द्यार गेल्ले आसात. खुबशे ऑफिसर अशे आसात. म्हणून हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की तांकांय खंय चुकले जाल्यार तांकां आदार दियात, पण तांकांय बरें स्थान दियात की ते गोवा चलोवंक शकतात, आपलें एडमिनिस्ट्रेशन दाखोवंक शकतात. हांगा अनेक विशय आयले, काही लोकल विशय आयले. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जर आमच्या मंत्र्याक खंय कोणाचेर अन्याय जालो असो दिसलो, म्हजे कडेन हाडचो. हांव मनशा कडेन पळयता आसतना तांच्या कामा कडेन पळयता, पण एखाद्या वेळार जर म्हाका जाती बिती खबर आसना, म्हाका अजुनूय कळना अनेकदां आडनांवा वयल्यान जाती हे, कारण हांवें ताचो केन्ना विचार करूंक ना. हांवें सगळ्याच कडेन नजर तितलीच बऱ्या दृश्टीन पळयल्ली आसा. आनी एखाद्या मनशान एकदम वायट कितें तरी काम केलें तें सोडून सगळे म्हजे मनीस म्हाका मतदान सुद्दां न केलें तरी सुद्दां हांव अनेक लोकांक मदत केल्ली आसा. त्यामुळे म्हजे कडेन केन्ना डिफरन्शिएशन जावचें ना. कितें आसलें जाल्यार म्हजे कडेन मागीर लक्षांत हाडून दिवचें. अन्याय जालो जाल्यार खंयच्याय अन्यायाचेर हांव करेक्शन करूंक तयार आहा. पण हांव एक गोश्ट सांगता, चुकीची समजूत लोकां भितर पसराव नाका. म्हाका प्रेसवाले विचारतालो, अमको तुजो गुरू. म्हजो गुरू पळोवपाचो जाल्यार हांव शिवाजी महाराजा कडेन बोट दाखयत. पण तांचे गुण जमता इतले हांव आंगान घेतलो. पण हाजो अर्थ असो न्हय की 100% हांव जावंक शकता. तांच्या गुणांच्यान हांवें शिकूंक जाय. बेटी पुजा करून कांय अर्थ ना. ही गोश्ट आमी बाबासाहेबांच्या बद्दलूय तकलेन घेवंक जाय. प्रत्येक मनशान समाजान एक सुद्दां गुण तांचो आंगान घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमचो समाज आतां आसा त्या पेक्षा 100% फुडें वतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.